नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार हांव दीप्ती काकोडकर सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो झोन बदलाट थळावेंचो नगर नियोजन कार्यालयात मोर्चा आदेश येना तो मेरेन कार्यालयात रात काडपाचो पाळय शिरदोनच्या लोकांचो निश्चेप आमदार बाबूश मोन्सेरात हांच्या भाजप पुरस्कृत पॅनलान सगळ्या 30 वॉर्डां खातीर उमेदवारी अर्ज केले दाखल महापौर कोण जातलो हाचो निर्णय घेतले पक्ष सांगले रोहित मोन्सेरातान फोंडे ब्लॉक काँग्रेसीचे अध्यक्ष विलियम आगियारान पक्षाच्या फुडाऱ्यांक दाखल्या सयत थेट पत्र बरोवन डॉक्टर केतन भाटीकाराच्या पक्ष प्रवेशाक केलो खर विरोध कला अकादमी अ गट नाट्य सर्तीतल्या परीक्षकांक लाच दिवपाचो यत्न केल्ल्या प्रकरणात दोगांकूय कारणां दाखल्यात नोटीस केली जारी दोशी असल्यार जातली खर कारवाय मंत्री रमेश तवडकरांची माहिती अपघात टाळपा खातीर सुरक्षेच्या दिकेन उपाय येवजण करात अशी मागणी करीत थळाव्यांनी आडायली शिरगांवचे बानेकार मायनीवयली मिनाची येरादारी उपाय येवजण करपाचे उतर दिल्या उपरांत सोडले आडावन दवरिल्ले मिनाचे ट्रक आणि नावेली शांतीनगर वाठारात रोहन चव्हाण आणि त्याच्या फॅमिलीचेर सुमार 20 जणांनी केला जीव घेणा हल्लो पोलिसांनी या संदर्भात एकल्याक केल्या अटक पोलीस हेरांच्या मागार आता खबरो विस्तारान पणजी महानगरपालिकेच्या वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या आमदार बाबूश मोन्सेरात हांच्या भाजप पुरस्कृत पॅनलान सगळ्या 30 वॉर्डां खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल केले अर्ज भरच्या पयलीं पॅनलाच्या उमेदवारांनी श्री महालक्ष्मी देवळांत दर्शन घेतले उपरांत महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी आपलो उमेदवारी अर्ज सादर केलो महापौर कोण जातलो ह्या विशीं पक्ष निर्णय घेतलो अशें रोहितान सांगलें फुडल्या महिन्यात पणजे महानगरपालिकेची वेंचणूक जावपाची आसा या फाटभुंयेर शुक्रारा उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आमदार बाबूश मोन्सेरात हाच्या भाजप पुरस्कृत पॅनलान 30 वॉर्डा खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यात महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी वॉर्ड नंबर 4तल्यान आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केला तशेंच आदलो महापौर उदय मडकयकार हांणी उमेदवारी अर्ज दाखल केला 30 जागा जिखतले असो विश्वास उदय मडकयकार हांणी उक्तायला पणजेत फाटल्या 5 वर्षांत आमी उदरगतीची कामां देखून 30 सुवाती जिखपाक आमी फावो आसा महापौर कोणाक करतले हे विशयी पक्ष निर्णय घेतलो अशें महापौर रोहित मोन्सेरातान सांगले ऐकात Like I said earlier also, we are campaigning on development and what we've accomplished for the city of Panjim. Based on that, I think we deserve all 30 seats in the sense that the level of development we've got, all the issues that we've resolved. We've done a lot in these 5 years. So like I said, I'm hoping that the people of Panjim see all of the work that we've done and vote accordingly. No, see, like I said also, I just want to wish them the best and luck. I'm Suren, as all of you know, has accomplished a lot during his career. If you'll ask him what exactly also, I'm sure he's told you like 100 times also. Now, we again see, everyone has good candidates on both sides also. It's going to be a tough competition. We're not taking anybody lightly. Like I said, whoever the candidate is also. And I just want to say best of luck. See, it's nothing like that. Okay? So the party will sit and they'll decide. There are a lot of, like Uday had said, there are a lot of mayors that are present also, I think ex-mayors also. So the party will decide and see who's the best candidate for the thing. So they will decide accordingly. We have done whatever we've done. See, if you ask anybody in the ward, it's not like no work was done. The work was perfectly done in this ward. Now Suren has slept for 5 years and he wakes up only during election time also. So any candidate who's in opposition will say the same thing also now because they are incapable of doing anything. See, there were issues regarding to smart city also. I'm not saying that. The thing is that whenever people needed the help and everything, we were on the ground, right? We made sure that the majority of the issues were solved. Like I said, Mala used to flood every day for 15 years and this is the one, I mean, ever since the project got completed, we were there, I think, before the project launched also in the night with Badami and all. And that was, I think, the first time we were during heavy rain that Mala did not flood. So our projects have brought relief to the population of Panjim. BJP आणि बाबूसाहेब पॅनलच्या अंडर आम्ही फॉर्म भरला नॉमिनेशन फाईल केला आज आम्ही तिसरी तुमकां सांगला त्या प्रमाणे तिसरी कॅन्डिडेट नॉमिनेशन फाईल करपाची प्रोसेस चालू आसा आणि आमकां कॉन्फिडन्स आसा की तिसरी सीट आमी जिखतले म्हणून काम ही न सोंपणारो इशू आसा आज हे काम जालें रोखडेंच थोडे 5-10 वर्सांनी दुसरें काम येता प्रत्येकाच्या वॉर्डान न सोंपणारो इशू 5 वर्सां आमकां रोहितान एज अ मेयर आमकां सगळ्या वॉर्डांनी भरपूर सपोर्ट केलो डेव्हलपमेंटाक
आणि त्याने एक बरें काम करून दाखयल्या. त्याच हेजेर आमी आज लोकां फुड्यान आमी फुडें समोर रावता. आमी इलेक्शनाक जे डेव्हलपमेंट आमी जे केलां, जे बरें काम बाबुशाच्या पॅनलान केलां 5 वर्सां, ते तेजेर आमी लोकां कडेन मतां मागपाक वता. आनी खात्री आसा आमकां की आमकां लोक प्रचंड बहुमतान आमकां निवडून दितले म्हणून. दुसरे वटेन आदलो महापौर सुरेंद्र फुर्तादो हांणी वॉर्ड नंबर 9तल्यान आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केला. हे विशीं फुर्तादोन आपली प्रतिक्रिया दिल्या. ऐकात. Today I filed my nomination at 12 o'clock sharp as per my mood, and everything went out smoothly. So how do you feel now? Ami Panjekar. And what else I find? In the form you can't find Ami Panjekar. In the form you have to find as an individual. No, but तुवें फॉर्म भरला पण इंडिविज्युअल फाटल्यान तुज्या खूब पणजेकार दिसता जे तुजे फ्रेंड आहा पळय. सो व्हॉट यू हॅव टू से? They all have support of the Panjim. Whether OBC or general anything, I can contest in any 30 ward. I have contested Panjim twice. Okay. I wish my friend Babush Mansarat, who's my friend for the last 40 years, all the very best. Because people of Panjim have suffered, no? Now it's up to the people of Panjim. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत काँग्रेसींतले अंतर्गत मतभेद परत एक फावट वाडत आसात. फोंडे ब्लॉक काँग्रेसीचे अध्यक्ष विलियम आगियार हांणी पक्षाच्या फुडाऱ्यांक थेट पत्र बरोवन डॉक्टर केतन भाटीकार हांच्या काँग्रेसींतल्या पक्ष प्रवेशाक खर विरोध केला. हाका लागून फोंडे तालुक्यांत काँग्रेसींत नवे राजकीय वादळाची लक्षणां दिसपाक लागल्यात. फोंडे ब्लॉक काँग्रेसीत राजकीय वाद सुरू जाल्यात. एआयसीसी गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेक फोंडा ब्लॉकाचे अध्यक्ष विलियम आगियार आणि पदाधिकाऱ्यांनी पत्र धाडून डॉक्टर केतन भाटीकाराच्या प्रस्तावित काँग्रेस पक्ष प्रवेशाक खर विरोध केला. पत्राप्रमाण थळाव्या कार्यकर्त्यांचो विश्वास आणि भावनांचो विचार करिनासतना घेतिल्लो निर्णय काँग्रेसीचे लोकशाय प्रक्रियेक धपको दिवपासारको आसा. राजेश वेरेकाराच्या फुडारपणाखाला फोंड्या काँग्रेसीन 2021 वर्सा सावन केल्ले कश्ट, 2022 वर्साचे विधानसभा आणि 2024 वर्साचे लोकसभा वेंचणुकेत मतदारांची संख्या वाडप हे थळाव्या कार्यकर्त्यांच्या कश्टाचे प्रतीक आसा. डॉक्टर केतन भाटेकार हांचे आरएसएस आणि भाजपा वांगडा लागचे नाते, वेगवेगळ्या पक्षांमदी हालचालींचो राजकीय इतिहास आणि हालींच मोगो पक्षात वांटो घेवप हाका लागून कार्यकर्त्यांनी भय आनी खर तिडक उक्तायल्या. फोंडा काँग्रेस गटाच्या ह्या पत्रा उपरांत काँग्रेसींतलो गटवाद परतून मुखार आयला आणि ही घडणूक फुडल्या पोट वेंचणुके मुखार पक्षाच्या एकचाराक व्हड आव्हान दिता. मजगती एके वाटेन येवपी वेंचणुकेची फाटभूंय आणि दुसरे वाटेन अंतर्गत असंतोष, इंडक्शन पॉलिटिक्सा खातीर काँग्रेसीत मतभेद खतखतपाक लागला वय हे पळोवपा सारखे आसा. मजगती फोंडे सध्या काँग्रेस विरोधात भाजपा वा हेर पक्ष ना, सध्या काँग्रेस विरोधात काँग्रेस जाल्या अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. गुन्यांवकारी प्रकरणाचो आणि वैचारीक हुस्क्याचो उल्लेख करून फोंडा ब्लॉक काँग्रेसीन भाटीकाराच्या आस्पावाक केलो खर विरोध. रवी नाईक पक्षा भायर जाले उपरांत 2021 वर्सा सावन फोंड्या वेरेकारान पक्ष परतून घटमूट केलो आनी ताका तळागळांतलो व्हड तेंको आसा. 2022 वर्साचे विधानसभा वेंचणुकेत वेरेकारान 6,700 मतां मेळयली. 690 मतांच्या संकुचित अंतरान हार खावची पडली आनी काँग्रेस स्पर्धात्मक उरली. काँग्रेसीन लोकसभेचो उमेदवार विरिएटो फेर्नांडीसाक फोंडा 8,500 मतां मेळोवन दिली, जे थळाव्या पावंड्यार वाडत आशिल्लो तेंको दाखयता. भाटीकार सारख्या फुडाऱ्यांक प्रतिस्पर्धी पक्षांतल्यान प्रवेश दिनासतना लेगीत पोट वेंचणूक जिखूंक शकता अशें काँग्रेसीचें मत आसा. भाटीकाराचे संघराज्या कडेन आशिल्ले संबंध आनी भाजपा फुडाऱ्यां कडेन लागींपण आशिल्ले अशें म्हणटात ते काँग्रेसीचे विचारसरणे आड आसा अशेंय म्हटलां. भाटीकार हाचे पयलीं गोवा फॉरवर्ड पार्टी, गोवा सुरक्षा मंच आनी मोगो पक्ष हांचे कडेन संबंदीत आशिल्ले. भाटीकारान तिकेट मेळोवंक नाशिल्ल्यान मोगोंतल्यान राजिनामो दिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. ताका लागून राजकीय पातळीचेर हुस्को निर्माण जाला. गोंयांत फाटलें राजकारण पळयल्यार भाटीकार वेंचून आयल्यार पक्ष बदलूं येता असो भंय आसा. अशा फुडाऱ्यांक हाडल्यार फोंडे आनी पुराय गोंयांतल्या काँग्रेस पक्षाची विस्वासपात्रताय धोक्यात पडूं येता अशी शिटकावणी फुडाऱ्यांनी दिली. भाटीकाराचेर गुन्यांवकारी खटले प्रलंबीत आसात असोय उल्लेख पत्रांत केला. मजगती डॉक्टर केतन भाटेकार हो एक बरो कार्यकर्तो. तो अधिकृतपणान दुसऱ्या पक्षात वचना तो मेरेन हांव टिप्पणी करचो ना. तो ताजो निर्णय आनी हांव ताचेर दबाव हाडूंक शकना. मोगो पक्षाच्या अध्यक्षान म्हाका पयलींच कळयला की ताणें पक्षाचो राजिनामो दिला अशें मंत्री सुदीन ढवळेकारान सांगलें. एट दीस मोमेंट म्हाका खबर ना.
बरो कार्य करता त्याबद्दलूय दुबाव ना पूण विचार करण्यासारखी गोष्ट आसा एका वर्सा खातीर हे सगळ्यो गोष्टी आमी करपाक जाय काय कितें हो प्रश्न प्रत्येकान आमी मनपसून विचार करपाक जाय आनी जो पर्यंत तो थंय वचना तें सगळें जायना ताचेर हांव भाश्य करचो ना आतां म्हजो पक्ष हो पारंपारीक ह्या मातयेंतलो पक्ष एकूच पक्ष उरला आज पर्यंत ह्या पक्षाचे आमदार 63 पासून ते आज पर्यंत भाऊसाहेबाच्या आशिर्वादान विधानसभेत आसा आनी गोरगरिबांचो पक्ष आनी ह्या पक्षाक कार्यकर्ते मेळना अशें केन्नाच ना एक कार्यकर्तो मातसो तो लोकां मदीं आसलो आनी तो उबो रावलो जाल्यार तो 4,500 मतां उबारता हें सामकें हांवें सिद्ध करून फुडें दाखयलां आनी तो कार्यकर्तो आशिल्लो सरकारी अधिकारी आनी 4.5 न्हय तो भिनूय जालो हांवें दाखयला सो त्याचेर हांव चड उलयना वेळ येता तेन्ना हांव करून दाखयता न्यू फेस म्हजो काम डेफिनेटली सांगलें न्ही हांवें जेन्ना म्हजो पक्ष म्हणून आसा तेन्ना आमचो न्यू फेस येतलो नक्की जातलो आनी बरो मनीस आसतलो. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकर. कला अकादमी अ गट नाट्य सर्तींतल्या परीक्षकांक लाच दिवपाचो यत्न केल्ल्या प्रकरणात कला अकादमीचो कर्मचारी प्रदीप गांवकर आणि सुशांत नायकाक कारणां दाखयत नोटीस जारी केल्या. मजगतीं कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकर आणि हे प्रकरणाविशीं दोगांकूय सरळ विचारले तेन्ना आमी अशें कांयच करूंक ना अशें म्हणीत तांच्यांनी हात वयर केले. पळयात पुराय बातमी. कला अकादमी अ गट नाट्य सर्ती उपरांत घडिल्लो प्रकार गोमंतकान उक्ताडार हाडल्या उपरांत नाट्य क्षेत्रा सयत कला अकादमीत खदळ पातळ्ळा. तशेंच हे प्रकरण गोमंतकान तटस्थपणान उक्ताडार हाडिल्ल्यान खुबश्या जाणांनी समाधान व्यक्त केले. कांय जाणकारांनी आपली प्रतिक्रिया दिल्यात. सुपारी आंदोलन करपी खंय गेले? म्हज्या कार्यकाळा वेळार असो प्रकार केन्नाच घडूंक ना. असो प्रकार घडिल्लो जाल्यार खपोवन घेवचें नासले. ह्या घडणुकीची खोलायेन चवकशी करून आरोपीचेर बेगोबेग कारवाय जाता आसली अशें कला अकादमीचे आदले अध्यक्ष आनी आदले कला संस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगले. म्हज्या कार्यकाळा वेळार सुपारी घेवन आंदोलन करपी खंय गेले असो प्रस्न ताणें केलो. गोमंतक दिसाळे वाचून बसलो धक्को. हे प्रकरण गोमंतक वाचले उपरांत कळ्ळें. ह्या प्रकरणाचो तपास करून शुक्रार मेरेन म्हायती दिवची असो आदेश संबंधीत प्रशासनाक दिला अशें कला आनी सांस्कृतीक मंत्री रमेश तवडकार हांणी सांगलें. एका संवेदनशील मनीस म्हूण अशी गजाल घडटा हें वाचून धक्को बसलो अशें ताणें गोमंतक कडेन उलयतना सांगलें. अहवाल मेळ्ळ्या बगर कारवाय करप शक्य ना. मात ही गजाल हांव गंभीरतायेन घेतलो आनी दोशीचेर कारवाय जातली अशें तवडकर हांणी स्पश्टपणान सांगलें. रंगमाचेर लज हाडपी गजाल. नाटक सर्तीचो निकाल बदलपा खातीर परीक्षकांचे दबाव हाडप ही कला क्षेत्रा खातीर व्हड लजेची गजाल आसा. ही एक दुर्दैवी घडणूक गोंयच्या रंगमाचेक लज हाडपा सारकी आसा. देखून संबंदीत गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय करपाची गरज आसा अशें ज्येश्ठ नाटककार देविदास आमोणकराचें म्हणणें. अशें घडलें जाल्यार संबंदिता आड खर कारवाय जातली. कलेच्या मळार अश्यो गजाली घडूंक फावना. सर्तीत वांटो घेतना परीक्षकांचो निर्णय निमणो आनी बंधनकारक थारतलो अशें बरोवपीच उपरांत निकाल बदलपाचो यत्न करता जाल्यार खरीच गंभीर गजाल आसा अशें कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकरान सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शिरगांव बानेकर मायनिंग वाठारांत अपघात टाळपा खातीर सुरक्षेच्या दिकेन फावो ती उपाय येवजण करात अशी मागणी लावन धरीत कांय थळाव्या लोकांनी शुक्रारा शिरगांवचे बानेकर मायनी वयली मिनाची येरादारी आडयली. उपाय येवजण करपाचे उत्तर मायनिंग कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या उपरांत 3 वरां आडावन दवरिल्ले मिनाचे ट्रक सोडले. देखून हे वाठारांत संरक्षण वणत बांदची आनी उपरांतूच मिनाची येरादारी सुरू करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात.
आता लास्ट टायम हांगा शिरगांव एक एक्सिडेंट जालो आमचो गांवचो मुळगांव गांवचो भुरगो हांगा एक्सिडेंट जालो मेलो ताका एक्सिडेंट जालो 11 सुमार रातच्या आनी तेणें सकाळीं ताका मरण आयलें आनी तें मरण आयलें कित्याक येयलें म्हणटकीर गजाल म्हटल्यार तें रिटर्निंग वॉल आसूंक जाय ते रिटर्निंग वॉल नासल्या कारण तेजी गाडी घेवन तो सकयल गेलो आनी ते घोडयेन तो भितर भरून उरलो थंय आनी तो मेलो मेळटकूच हांवें हांकां पंचायतीक सांगलेलें की थंय रिटर्निंग वॉल पळय लास्ट टायम पासून हांवें खूबदां बोवाळ मारता की पंचायतीक हांगा कंपनीक पण सांगलां रिटर्निंग वॉल करचो आनी ट्रान्सपोर्ट कितें तें चालू करचें हांगा तें आसून कंपनीक प्रिकॉशन घेवंक ना पंचायतीक कोण पळोवन वचोंक ना कोणाक कोण कितें म्हणटा आनी हांगा शिरगांव अशें कितें हांगा आतां सेन्सिटीव जालो लास्ट टायम आमचे जाता इस्टेटमेंट जालें आनी सारको सेन्सिटीव विलेज म्हणून सेन्सिटीव इश्यू जाता हांगा कितें कितें ताका लागून हांवें आतां कितें म्हाज्या हातीन घेतलें की आतां हांगा ट्रान्सपोर्ट चालू जालो ते रस्त्यान ट्रान्सपोर्ट चालू जाल्लो कारणान म्हाका काल हांव येयल्लो हांगा 5 सुमार 5 ट्रान्सपोर्ट बंद आसता अशें 5 उपरांत ट्रान्सपोर्ट चालू आनी जे फ्लॅग दाखोवपाक जे लोक आसता ते ना गायब हांगासरले कोणूच नासलो सो हांवें तांकां काल सांजचे येवन सांगलें की हांगा फ्लॅग दाखोवपाक कोण नासलो ताका लागून तुमी फाल्यां हांव बंद घालतलो सो तेंचे 13 ट्रान्सपोर्ट चालूच दवरलो ताका लागून सकाळचो येयलो आनी ट्रान्सपोर्ट बंद केलो तुमी जे मेरेन म्हाका एश्युरन्स दिना रिटर्निंग वॉल बांदपाक हांगा शिरगांव जे बांदेकारा सावन 50 मिटर सकयल आहा तार रोडाचेर तेंची गेटी कडेन सकयल मातशें 10 मिटर थंय रिटर्निंग वॉल बांदचो आनी ट्रान्सपोर्ट चालू करचो म्हळ्यार म्हाका आतां तो हांवें ताका सांगलें सिंग येयलो आनी सगळो मॅनेजर मायन्स मॅनेजर सिंग म्हणून तेणें येयलो आनी आपूण म्हाका म्हणपाक रिटर्न कितें आपल्याक दी म्हणून बरोवन आतां ताका हांव रिटर्न कितें आहा तें मेमोरेंडम आमचें दितलें शिरगांवचें कितें आहा तें आमचे जेन्युइन इश्यू आहा ते आनी ताका तेणें दितलो आनी तेणें मागीर तेणें सांगलो आपल्याक दी आपूण फुडें कितें आहा तें आपूण करून हेड ऑफिसाक घालता आनी आपूण करून दिता आनी तें पयलीं करचें आमचें हें रिटर्निंग वॉल कितें बांदपाचें कित्याक म्हाका फुडें आनी ट्रेजेडी हांगा कसलें एक्सिडेंट जावपाचें नाका कित्याक आमचें कितें काम मेळटा म्हाजे ट्रक आसा काम मेळटलें आमकां फाल्यां परां म्हणल्यार कितें लोकांचें हांगा मरण नाका कोणाचें कित्याक पयशां परस न्हू लायफ इम्पॉर्टंट आमकां पयशे मेळटले केन्ना फाल्यां येतले परवा येतले म्हणल्यार लायफ आमचें विशयना एकदां तो तोडपण भुरगो मेलो बाबा आतां मॅनेजरा आपूण हाडलो तो सिंग म्हणून येयला तेणें सांगलां आपल्याक बरोवन दी आपूण ट्रान्सपोर्ट हांवें म्हणल्यार हांव तुका ट्रान्सपोर्ट चालू करूं आमी बंद करपाचें ना आमी चालू करपाक येयल्यात म्हणल्यार कितें अशें न्हू की प्रिकॉशन घेवचें कित्याक फाल्यां कोणें एक्सिडेंट जावन कोण आनी कोण मेलो जाल्यार आमकां प्रॉब्लम जातलें परतें आनी तुमकांय प्रॉब्लम की एक दीस बरो 2 वरां बंद उरता तें बरें की म्हयनोभर बंद उरता तें बरें न्हू एक दीस बंद उरता तें बरें कित्याक प्रिकॉशन रिटर्निंग वॉल बांदचें आनी चालू करचो ट्रान्सपोर्ट अशें म्हाजी मागणी आसा सुर्यान मातशें आतां तेणें सांगलां आपल्याक बरोवन दी आतां कितें आहा तेंचे एज पर ट्रान्सपोर्टाचे तेंचे गाडी भरलेले आहा GPS तांकां जायना म्हणटा थोडे जाताय म्हणटा आनी तेंचे मातशें प्रॉब्लम आहा ताका लागून हांव तेंच्यांनी उलोवनी कितें तें फुडलें होगा बेनिफिट फुटो पड़ेगा उनकी डिमांड क्या है तो रिटर्निंग वाल बनाने है ना रिटर्निंग वॉल क्यों की डिमांड है पहले उस एक्सीडेंट हुआ था उस वजह से बोल रहा है सेफ्टी के लिए बोल रहा है हाँ ओके ओके और ये देने के बाद कितने दिन में वो देखते हैं ना पहले प्रपोजल आने के बाद देखते हैं ना अभी बंद रहेगा ट्रान्सपोर्टेशन नहीं बोला चालू करेंगे बिरेस्तारा नावेली शांतीनगर वाठारात धक्को दिवपी हल्लो प्रकरण उक्ताडार आयले रोहन चव्हाण आनी ताच्या फामिलीचेर सुमार 20 जाणांनी चॉपर कोयते सुरो आनी हेर धारेच्या शस्त्रांचो वापर करून हल्लो केल्ल्याचो आरोप जखमी जाल्ल्या रोहन चव्हाणान केला सध्या पुलिसांनी या संदर्भात एकल्याक अटक केल्या हेरांचो सोद सुरू आसा पळयात फ्रेंडामध्ये उलयता झगडी 20 काय 30 जाणां भुरग्यां घेवन येला तो परत मारपाक आमी काय नाशिल्ले बी झगडे चॉपर मारप हे मारप एक फाल्यां कितें जाता जाल्यार कितें हांगा पुलीस स्टेशनान आमी येयले कोण काय हें करना एक्शन घेना चॉपर एडवान्स आशिल्ले तेंचे कडेन कुराड आशिल्ले दिसता एक्स आशिल्लो तेंचे कडेन कोयते आशिल्ले तेंचे कडेन नकल आशिल्लो तेंचे कडेन आनी एक चाकू आशिल्लो भयण आमची ते कितें तेमी बेड कितें तरी करताले दिसता तेका ओडटाले कपडे कितें तरी करताले तशें गोंयांत फाटल्या वर्सा दिसा उजवाडार गुंडागिरी मारपेट सारकिल्ल्या घडणुकांनी भर पडत आशिल्ली गोंयच्या कायदो आनी सुवेवस्थे विशीं हुस्को निर्माण जाल्लो त्या उपरांत पुलिसांनी खर पावलां उबारिल्लीं मात आतां परत ह्यो घडणुको उक्ताडार येत आशिल्ल्यान राज्यांत हुस्को निर्माण जाला बिरेस्तारा नावेली शांतीनगर वाठारांत रातच्या वेळार एक जीव घेणो हल्ल्याची घडणूक मुखार आयला जखमी जाल्ल्या रोहन चौहानान दिल्ले म्हायती प्रमाण इश्टा मदीं कांय वादाक लागून केस्तांव जाले खंय उपरांत रोहन चौहान हाच्या घरात सुमार 20 जाण अचकीत रॉड कोयते सुरो आनी हेर धारदार शस्त्रां घेवन रिगले त्या उपरांत रोहन तशेंच तांकां आडवपाक गेल्ल्या फामिलीचेरय जीव घेणो हल्लो केलो ह्या प्रकरणात रोहन गंभीर जखमी जाला पुलिसांनी केस नोंद करून 20तले एकल्या दुबाविताक अटक केला मजगती राज्यात ह्या घडणुकांक लागून आदींच भयाचें वातावरण निर्माण जाला तातूंत ही भर घालपी घडणूक आता पुलिसांच्या कारवायेचेर लोकांची नदर केंद्रीत आसा तशेंच पुलिसां मुखार एक नवें आव्हानय आसा हांवें शांतीनगर रावपी भुरगे
आनी आमी सगळे भुरगे एकठांय अशे बसताले एक कडेन. आनी कालूच एक अशी गजाल जाली की आमी फ्रेंडा मदीं उलयता झगडी तितून दुसरो डायरेक्ट व्हडलो भुरगो कोण तरी येवन पिवन आशिल्लो दिसतालो. येवन म्हाका धुकळून बी धांवडयलो ताणें म्हाका पयलीं थंयच्यान मारून बी. आनी हांव खजानागेर वचतकीर ताणें कितें 20 काय 30 जाणां भुरग्यांक घेवन येयला तो परत मारपाक. चॉपर वेपन्स आशिल्ले तेंचे कडेन, कुराड आशिल्ले दिसता, एक्स आशिल्लो तेंचे कडेन, कुयते आशिल्ले तेंचे कडेन, नकल आशिल्लो तेंचे कडेन आनी एक चाकू आशिल्लो. आनी तेमी अशेंच मारपा येयला म्हाका. आनी घरान बी घुसले, बायलांकूय मारलो, हर्ट केला. आनी कोण आमचे ते भयण आमची ते कितें तेमी बॅड कितें तरी करताले दिसता, ताका उडटाले कपडे कितें तरी करताले तशें. हय, मागीर थंयच्यान म्हाका हांव हें जालो, हांव पडलो, अनकॉन्शियस जालो, हांव घोवल्यून पडलो. मागीर म्हाका थंय हॉस्पिटलान व्हेलो दिसता. थंयच्यान मागीर पुलीस स्टेशन. मागीर फ्रांसीस, प्रिन्स, प्रवीण, फ्रांसीस, करण, प्रकाश आणि करण आणि अभिषेक शाबरे काल आमकां जेन्ना कॉल येयलो तेगेलो फ्रेंडालो की आपल्या कोणें अशें मारला अशें म्हणून आमी गेले मागीर तेजे घरा कडेन, तेगे सायलाल घरा कडेन गेले म्हणल्यार ऑलमोस्ट 25-30 जाण आशिल्ले. 25-30 जाण म्हणल्यार बेश्टे हातीन बी काय न्हू, चॉपर, कुराड हे ते घेवन. आनी बायलां आतां आडोवपा येता. आतां कोण नॉर्मल एक कॉमन सेन्स आसपी मनीस कितें बायलां आडोवपा येता म्हणल्यार सायडीन सरपा जाय न्हू. हेमी बायलांकूय मारपा लागले. एक बायल चलपा जायना, एक बायलाक आतां कळ्ळें तुका न्हू. ते एक चोडवाले पॅन्ट ओडटाले तुमी, तसले तेमी झगडी केला. आमी हांगा कोणा हें करपा येवना, तेमी बेश्टे आमचेर येवन आमी काय नाशिल्ले बी झगडेन चॉपर मारप हे मारप. एक फाल्यां कितें जाता जाल्यार कितें हांगा पुलीस स्टेशनान आमी येयले, कोण काय हें करना, एक्शन घेना. एकटो मनशां हांगा हाडून दवरुना. आजून म्हणल्यार एकट्याक कॉल मारना, काय ना. आजून आमकां काय म्हणटा ते एक उतर तेंच्या कडल्यान एक कॉल बी येवना. तेमी म्हणटाले सकाळी PI येयल्यार आमकां कॉल मारतले, PI येतकीर सुद्दां आमकां कॉल येवना. म्हणल्यार कितें, तेणें पयशे दिले म्हणल्यार काबार करप, तितले आमी विचारता. पयशे दिला म्हणल्यार काबार करप जाल्यार आसूं. झगडी न्ही हे मोठे पेटपाचे दिसता म्हाका. कित्याक जाणा, राती म्हाका फोन येयल्लो रमजान म्हूण हांव सायलेंट करून न्हिदिल्लो. मागीर सकाळी उठतकीर कळ्ळें अशें. मागीर परत 9 सुमार कॉल आयिल्लो, अशें प्रॉब्लम जाले, शांतीनगर लफडे जाले. आमी कितें जालें, फॅक्ट कितें तें आतां ते तेंगे फ्रेंड आपसान उलयताले, फकाणां बिकाणां करताले, चलताले. मागीर तितून कितें मातशें आर्गुमेंट कितें जालें. मागीर हो घरा कडेन वच म्हणून तेंच्यांनी धांवडयलो, घरा कडेन गेलो. घरा कडेन येयल म्हणून 20 ते 25 जाणां हात्यार बित्यार घेवन येयले. तेंगे घरा कडेन एटॅक केले, भुरग्यांक मारलो, जाणटी आवय आहा ताका मारलो, बायलांक मारलो, ही चलीक सुद्दां भुरग्यांक मारलो. अशें म्हणून ट्रेस पास घरां भितर सरप म्हणून ट्रेस पास केले. आतां सद्या PIन आमगेलो एकले अरेस्ट केला. आतां तेंगेले खूब जाणां 20 जाणां कितें आहा तेंकां सगळें हाडपा जाय आनी न्याय मेळपा जाय तांकां. गोमंतक TV खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकर. पणजेच्या पाटो पूल दुरुस्तीच्या कामा खातीर शुक्रारा सावन फुडले 2 दीस बंद आसतलो. नव्या पाटो पुलावेल्यान येरादारी वळयल्या. शारांत प्रवेश करपा खातीर पोरण्या पाटो पुलावेल्यान येरादारी वळयल्या. येरादारीच्या निर्देशांक पाळो दिवपाचो सल्लो येरादारी पुलिशेन दिला. हे सगळ्या खातीर येरादारीच्या पुलीस अधीक्षकान एडवायझरी जारी केल्या. सांगे नगरपालिकेचो उपाध्यक्ष संगमेश्वर नायक हाचे आड 7 नगरसेवकांनी अविश्वास थाराव दाखल केलो. ताका लागून सांगेचे आमदार आणि मंत्री सुभाष फळदेसायाक व्हडलो धपको बसला. रोनाल्डो फर्नांडीस, मॅथ्यू डिकोस्टा, प्रीती नायक, क्विरोज क्रूज, फौजिया शेख, श्वेता नायक तारी, अर्चना गांवकार ह्या नगरसेवकांनी संगमेश्वराचेर अविश्वास थाराव दाखल केला. हेर नगरसेवक उपाध्यक्षाच्या कामाचेर खुशी नाशिल्ले, ताका लागून नगरसेवकांनी हो अविश्वास थाराव दाखल केलो. गोय
मिराबाग सावड्डे बंधारा प्रकल्प आड आंदोलन चालू आसा. ह्या आंदोलनाक आपलो तेको दीत फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय मिराबागात पावले. उदरगतीचे काम हातांत घेवचे पयलीं थळाव्या लोकांकडेन सविस्तर चर्चा करप गरजेचें आसा. सरकार लोकांनी मागी नासतना विकास करता. WRDचो पुराय वर्साचो 400 कोटींचो बजेट ह्या एका प्रकल्पात वापरप हातूंत सरकाराचें वैयक्तीक कारण आसा अशें विजयाचें म्हणणें. मजगतीं मिराबाग सावड्डे बंधारा प्रकल्पाचो मुद्दो विधानसभेत मांडपाचें उतर विजयान थळाव्यांक दिलें. पळय 30, 40, 50, 60 MLD जो बंधारा मिराबाग म्हणटा तो सावड्ड्यान करतात ही एक फीत केस जंय सरकार नाका आसतना डेव्हलपमेंट करता, लोक मागनासतना विकास करूंक जाता. हांगाचें उदक काडून ते व्हरतात पंचवाडी म्हैसाळ थंयच्या सरपंचाक आदल्या सरपंचाक जर विचारलें तर तो म्हणटा आमी केन्ना हें उदक मागूंकूच ना म्हणून. सो सरकार आउट ऑफ द वे वचून 400 कोटी रुपया एक प्रोजेक्टाचेर मोडटा. हातूंत कितें तरी पर्सनल इंट्रस्ट सरकाराक आसा. WRD म्हणटा तो डिपार्टमेंट केल्लो एज अ एन्सिलरी ऑर सपोर्ट टू एग्रीकल्चर. WRDचें ड्युटी कितें आसता, उदक काडून इरिगेशनाक वापरप. इरिगेशनाक, नॉट इवन ड्रिंकींग वॉटर, इरिगेशनाक वापरप हें बेजीक फंक्शन आहा WRDचें. तांचे अरावंड इफेक्टिवली 400, 450, 500 कोटी बजेट, एन्युअल बजेट आसता. एक्च्युअल मोडूंक मेळटा, ते सॅलरीज काडल्यो जाल्यार. ह्या एक प्रोजेक्टान 400 कोटी आहा. हाव एनवायरमेंट इज डॅमेज म्हणल्यार जंय आमचे सैमाक चे विरोधान सरकारान स्टेप घेतल्या विदावट फॉलोईंग ड्यू प्रोसेस. ड्यू प्रोसेस इज एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट. हें करूंक जाय, कित्याक हांगा फ्लडींग जाता ते फ्लडींगाचे तांचे प्रूफ आहा. सो हें सगळें एक प्रॉपर पर्स्पेक्टिवान घालपाक आमी एक एक्सपर्टाक तांकां धाडून आदार करतले. गणसा पयला आहा सगळी BJPची सरपंचा म्हणून हें जालां. तांणी सगळे पावर आपल्या काडून सेक्रेटरीक दिल्ले आहा आनी सेक्रेटरी थंय ग्राम सेवकाक सेक्रेटरी म्हणून बसयता. मोविन गुदीन आपलो पिवनाक पसून सेक्रेटरी म्हणून बसयता आनी सायन मारता. हांवें एसेंब्लीन दाखोवन दिल्या 4000 फ्लॅटाची ऑक्युपन्सी एक ग्राम सेवकान सेक्रेटरी म्हणून बसून सायन मारली. मुख्यमंत्र्याक टाक जालें, मागीर कळ्ळें, मागीर ताणें ताका सस्पेंड केलो बालिश म्हणून सांकवाळचो. अशें जाल्लें. काल शिवाजी महाराजाच्या नांवान शिवजयंती इतले पुतळ्यांचेर हें घालें, कितें घालें, हार घालो. पूण एक्झॅक्टली छत्रपती शिवाजी महाराजान सांगिल्लें विरोधान हें काम करतात. तांचें राज्य म्हणटा तें स्थानीक मनशाक कसलेच न्याय दिना, तांकां पडूनच वचूंक ना लोकांचें. ची दादागिरी चल्ल्या आनी अनफॉर्च्युनेटली नांव बरें घेतात बरोबर. छत्रपती शिवाजी महाराजाक फाटल्यान दवरतात आनी फुडें लोकांक कातरतात. सो हें चल्लां हांगा. सकाळच्या खबरो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रसा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पर्यटन खातं गोवा सरकार प्रस्तुत छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती उत्सवानिमित्त खास कार्यक्रम दिनांक 21 फेब्रुवारी 2026 रोजी श्री देव बोडगेश्वर मैदान म्हापसा येथे संध्याकाळी 6 वाजता. शिवरायांचा गोमंतकाचा प्रवास आणि सहवास यावर प्रकाश टाकणारं 150 कलाकारांनी साकारलेलं महानाट्य शिवशाहीची गर्जना, महाराष्ट्राची लाडकी अभिनेत्री अलका कुबल, स्वराज्य रक्षक संभाजी फेम शंतनू मोघे यांच्या अभिनयाने सजलेलं नाटक शिवशाहीची गर्जना. 21 फेब्रुवारीची संध्याकाळ आरक्षित करा आणि साक्षीदार व्हा शिवशाहीची गर्जना या महानाट्याचे. महानाट्यानंतर आकाशात उलगडेल छत्रपतींच्या कार्यामधून प्रेरणा आणि स्फूर्ती देणारा ड्रोन शो. दिनांक 21 फेब्रुवारी 2026 श्री देव बोडगेश्वर मैदान म्हापसा येथे संध्याकाळी 6 वाजता.
आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं। प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना,